फातर्पे पंचायत वाठारांतल्या वांटे गांवच्या जमनीन कोणे तरी फेरफार केला खंय. ह्या फेरफाराक थळाव्या लोकांनी हरकत घेतल्या. लोकांच्या कोतान फाटल्या कितल्याशाच वर्सांसावन ह्यो जमनी तांच्या नांवार आसात. अशें आसून लेगीत तांकां काळखान दवरून हे जमनीच्या सर्वे नंबरान केल्लो बदल तांकां कसोच मान्य ना. जमनीच्या 1/14 उतार्यान बदल करतना भागधारकांक विश्वासान घेवपाक जाय आशिल्लें वा आमकां कायदेशीर नोटीसी काडपाक जाय आशिल्ल्यो. पूण तशें कितेंच करिनासतना कोणे तरी भायल्या भायर ह्या जमनींच्या 1/14 उतार्यान आपली नांवां घालून मेकळे जाले. ताका लागून आतां कायदेशीर मार्गान आमी फुडें वतले अशें लोकांचें म्हणणें. मनोहर पर्रीकार युवा शास्त्रज्ञ पुरस्कार 2024 निकतोच निकाल आयला. कॅन्सर उपचारांत अत्याधुनीक संशोधन करपी भारतीय विज्ञान संस्था बंगळुरूच्या जैव अभियांत्रिकी विभागांतल्या डॉ. मोहित कुमार जॉली हांकां हो मनोहर पर्रीकार युवा शास्त्रज्ञ पुरस्कार मेळ्ळा. ह्या प्रतिष्ठीत पुरस्काराची ही दुसरी आवृत्ती आशिल्ली. देशभरांतल्या मुखेल संशोधन संस्थां कडल्यान अर्ज आयले. ताका लागून पुरस्काराची वाडट्या प्रमाणात लोकप्रियता दिसून येता. तातूंतल्या 12 अर्जदारांक वैयक्तीक मुलाखती खातीर वेंचून काडले आनी उपरांत निवडले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. शेनवारा सांखळे सावन बोरी मेरेन काडिल्ल्या बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव यात्रेक व्हड प्रतिसाद मेळ्ळो. ह्या यात्रेक हजारांनी तरणाटे वांटेकार जाल्ले. शेनवारा म्हापशा वाठारांतल्या कल्पना हॉटेलाक शॉर्ट सर्कीट जावन उज्यान पेट घेतलो. उपरांत थळाव्यांनी उजो पालोवपी दळाक पळीत केले. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो. सुमार 10,000 लुकसाण जाले. सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना अशी माहिती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. राष्ट्रीय पत्रकार दिसा निमतान गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नाईक हांकां समता आणि बंधुतेची जिवंत प्रतीके ह्या तांच्या लेखा खातीर तांकां उत्कृश्ट संपादक पुरस्कार फावो जाला. तशेंच दैनिक गोमंतकाचे ज्येष्ठ पत्रकार सुशांत कुंकळकर आनी यशवंत पाटील हांचो लेगीत पत्रकार दिसा निमतान भोवमान जालो. पणजेच्या मेदेझीस ब्रागांझा हॉलांत मंत्री मॉविन गुदिनो हांच्या हस्तुकी हो पुरस्कार वांटप सुवाळो जालो.
रुमडामोळ दवर्ली पंचायतीचो पंच वांगडी विनायक वळवयकाराचेर कांय तरणाट्यांनी जीवघेणो हल्लो केलो. नाका तोंडाक मार बसून वळवयकार सध्या जखमी आसा. ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. ह्या सगळ्या प्रकरणाचो तपास मडगांव पुलीस करतात. चंदेगड शेल्डी हांगा बिबट्याचो वावर दिसून आयला. शुक्रारा सांजे ह्या बिबट्यान एका पाळीव माजराचेर खंय हल्लो केलो. हाका लागून तळाव्या मदीं भयाचें वातावरण निर्माण जालां. रान खात्यान लक्ष घालून सांपळ रचून बिबट्याक धरचो म्हूण तळाव्यांची मागणी. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात दिवचल पुलिशेन एका तरणाट्याक अटक केल्या. नोकरेच्या हायस दाखोवन दिवचल तालुक्यांतल्या 5 जाणांक मेळून 21.5 लाखांची तोपी घातिल्ल्याच्या आरोपा वयल्यान माणिकराव राणे हाका दिवचल पुलिशेन शुक्रारा अटक केल्या. अटक केल्ल्या माणिकराव राणेक न्यायालयान 5 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. वन मावळिंगे पंचायतीची आदली सरपंच शीतल सावळ हांणी माणिकराव राणे हांचे आड दिवचल पुलिशेन फसवणुकीची कागाळ केल्या. हे कागाळीची दखल घेवन पुलिशेन माणिकराव राणे हांचे आड फसवणुकीचो गुन्यांव नोंद करून शुक्रारा तांकां अटक केली. अटक केल्लो माणिकराव राणे हो तरणाटो सत्तरी तालुक्यांतल्या रावण वाठारांतलो आसा. दिवचलचे पुलीस उपअधीक्षक जिब्बा दळवी हांच्या मार्गदर्शना खाला पुलीस ह्या फसवणूक प्रकरणाची फुडली तपास करतात. आपल्या चल्याक तशेंच हेर 4 जाणांक वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांनी नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन माणिकराव राणे हांणी 21.5 लाख रुपयांची तोपी घातल्या अशी कागाळ शीतल सावळ हांणी दिवचल पुलिशेन केल्या. वांते सत्तरी तळ्यांतल्या श्री महागणपती देवळान त्रिपुरारी पुनवेचो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. भक्तांनी 4,000 परस चड पणट्यो लावन देवाची आराधना केली. पळयात त्रिपुरारी उत्सवाची ही खिणचित्रां. हजारांनी भाविकांच्या हाजेरीन विठ्ठलापूर राज्य पावण्या वयलो त्रिपुरारी पौर्णिमा महोत्सव शुक्रारा राती व्हडा दबाज्यान मनयलो. ह्या महोत्सवाचे खाशेले आकर्षण आशिल्ले बोटींग सर्तीचो हजारांनी भाविकांनी घोस्त काडलो. पळयात.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. येता ते 21 नोव्हेंबर 2024 ते 5 जानेवारी 2025 मजगती पोरणे गोंयांत जावपी सा फ्रांसीस झेवियर पवित्र कूट दर्शन सुवाळ्या निमतान येरादारी आनी पार्किंग वेवस्थेन बदल केल्यात. पणजेच्यान पोरणे गोंयांत वचपी प्रवाशांक रायबंदरच्यान मार्गान खासा बसी आसतल्यो. ह्यो खाशेल्यो बसी रायबंदरच्यान पोरणे गोंयांतल्या डेपो इंजिनियरां कडेन पावतकच पार्किंग करपा खातीर बाकिया प्रॉपर्टीन भितर सरपाक दावे वटेन वळटल्यो. दुचाकी आनी चारचाकी वाहनांय पोरणे गोंयांतल्या डेपो इंजिनियरिंगांत पावतकच दावे वटेन वळून पार्किंग करपा खातीर प्रक्रिया प्रॉपर्टीन भितर सरतली. दिव्यांगांक व्हरपी वाहनांक पोरणे गोंय इंगर्जेच्या जंक्शना मेरेन येवन GTDC पार्किंगांत आनी पोरणे गोंय पंचायती लागीं सुलभ शौचालयाच्या सामकार आशिल्ल्या उक्त्या सुवातेर आपली वाहनां उबी करपाक मेळटली. तेच प्रमाण बाकिया प्रॉपर्टी GTDC पार्किंगांत आनी पोरणे गोंय पंचायती लागीं सुलभ शौचालयाच्या मुखार उक्त्या सुवातेर पार्किंग केल्ल्या वाहनांनी परत पणजे वतना रायबंदर मार्गाचोच वापर करचो. दक्षिण गोंयच्या वाहन खातीर पिलार ते पोरणे गोंय रस्तो वन वे आसतलो. पोरणे गोंयांतल्यान नेवरा मार्गान वचपाक मेळचें ना. सगळ्या वाहनांनी मेळशे हांगा NH 748 वरवीं भायर सरचे वा हलक्या वाहनांनी सांतान इंगर्जे कडेन वचपी नव्या रस्त्या वरवीं भायर सरूं येता. दक्षिण गोंयच्यान येवपी चारचाकी वाहनांक एला फार्म गेटी मेरेन येवंक मेळटले. ते एला फार्माच्या गेटी भितर एला फार्म फील्ड पशुपालन आनी पशुवैजकी सेवा कार्यालयाच्या उक्त्या सुवातेर पार्क करतले. दुचाकी गाडयो नेवरा जंक्शना पयलीं आशिल्ल्या खाजगी सुवातीन तशेंच बॉम जेजस बेसिलिकाच्या फाटल्यान पार्क करपाक मेळटली. दक्षिण गोंयांतल्यान येवपी बशी नेवरा मार्गान एला फार्माचे मेन गेटी कडल्यान दावे वटेन वचून कुंकळकार स्कूल मैदाना कडल्यान बस स्टँडार येतली आनी फुडें वचपा खातीर NH 748 वयल्यान भायर सरतली. पणजेच्यान फोंडें वचपी येरादारी कदंब बायपास रस्त्यान वळयतले. कदंबा बायपास मार्गान पोरणे गोंय मेरेन वचपी दुचाकी आनी चारचाकी वाहनांची येरादारी व्यंकटेश पेट्रोल पंपा कडेन पावतकच सांता मोनिका कॉन्व्हेंटाचे दावे वटेन वळटली आनी 6 अगोस्तीन टॉवर जंक्शनाचेर पावतकच परत दावे वटेन वळून हॅबिटेट जंक्शनाचेर पावतकच परत दावे वटेन वळून डेपो इंजिनियरांगा कडेन पावतकच पार्किंगे खातीर बाकिया प्रॉपर्टीन भितर सरपाक दावे वटेन वळचे. सगळी जड आनी माध्यम वाहनां कदंबा बायपास NH 748 वरवीं वळयतले. कदंबा बायपासाक सांतान इंगर्जेक जोडपी नवो रस्तो कदंब बायपास ते सांतान इंगर्जे मेरेन वन वे आसतलो. तेच प्रमाण दोनूय वटांनी म्हळ्यार सांतान इंगर्जे कडल्यान आनी कदंब बायपासांतल्यान मध्यम आनी जड वाहनां खातीर प्रवेश आसचो ना. सुवाळ्याचे उक्तावण समारोह शेनवार आयतार आनी फेस्ताच्या दिसा पोरणे गोंयांतल्यान जड आनी मध्यम माल येरादारी करपी वाहनां मेळशी जंक्शन सावन NH 66 वयल्यान NH 748 चेर बाणस्तारी जंक्शनाचेर वळोवन आमोणे पुला वयल्यान वतली.
फोंडे सावन येवपी दुचाकी आनी चारचाकी वाहनां पिंटो गॅरेजी कडल्यान दावे वटेन वचून गॅरेजी फाटल्यान पार्क करपाक मेळटली. परत फोंड्या वचपा खातीर दुचाकी आनी चारचाकी वाहनांनी तोच मार्ग वापरचो. फोंडे सावन पणजे वचपी येरादारी फोंडे गोंयच्या दर्गा जंक्शना लागीं पावतकच रेल्वे फ्लायओव्हरा वयल्यान कदम बायपास NH 748 मार्गान वतली. फोंडे ते पणजे मार्गा वयल्या बशीन फोंडे गोंय चर्च कॉम्प्लेक्स मार्गान फुडें वचपाक मेळचें ना. त्या बदला कदम बायपास NH 748 मार्गान फुडें वचपा खातीर दर्गा जंक्शनाचेर वळयतले. फोंडे वटेन येवपी चड वाहनां करसवाडो हांगा NH 66 मेळपा खातीर आमोण्या पुला मार्गान बाणस्तारी जंक्शना कडेन वळयतले. आदले आमदार पांडुरंग मडकयकार हांच्या घरा वरवीं चर्च जंक्शन ते फोंडे गोंय पुलीस स्टेशन दरम्यानचो रस्तो वन वे जातलो. आदले आमदार पांडुरंग मडकयकार हांच्या घरा कडल्यान फोंडे गोंय पुलीस स्टेशना कडेन वचपा खातीर चर्च जंक्शना सावन खंयच्याच वाहनांक उजव्या वटेन वळण घेवपाक मेळचें ना. दिवाडो सावन पेडणे गोंया वचपी वाहनां वायरोसाच्यान कमानींतल्यान फुडें वतली आनी 6 कॅजिटन चर्चीच्या आवारांत पार्क करपाक मेळटली. दिवाडी सावन येवपी वाहनां वायसरॉयच्या आर्च आनी आर्च ऑफ कॉन्सेप्शना वरवीं फोंडे आनी पणजे वतली. दिवाडेक वचपाक सोदपी फोंडे वटेंतली वाहनां नेवरा जंक्शन हांगा उजव्या वटेन वळटली आनी पोर्णे गोंय मुखेल जंक्शन मार्गान दिवाडी फेरी कडेन वतली. गोमडाळीच्यान येवपी वाहनां रमेश नायक हांच्या घरा कडल्यान दिवाडी चेटी कडेन वतली. पणजेच्यान रायबंदर मार्गान दिवाडेक वचपा खातीर येवपी वाहनां पोर्णे गोंय चर्च जंक्शन हांगा दावे वटेन वळून 6 कॅथरीन चॅपेला कडेन वतली आनी त्या उपरांत दिवाडी चेटीर वचपा खातीर नव्या बायलेनीन दाव्यान वळयतले. गोंडाळी रस्त्याक मेळपी आर्च ऑफ कन्सेप्शन लेन नो एंट्री आसतली. पोर्णे गोंय चर्च जंक्शन ते दिवाडी फेरी मार्गान 6 कॅथरीन चॅपेला कडेन वचपी रस्तो वन वे करतले. जड आनी मध्यम वाहनांक दिवाडी फेरी क्रॉस करपाक मेळची ना. बस स्टँडा सकयल दिल्ल्या प्रमाण आसात. रायबंदर रस्त्यान येवपी पणजे ते पोर्णे गोंय बसची प्रक्रिया प्रॉपर्टीन आनी कदम रस्त्या वयल्यान पणजी पोर्णे गोंय बशी आदले आमदार पांडुरंग मडकयकार हांच्या घराच्या फाटल्यान नव्या 4 लेन रस्त्या कुशीक आनी दक्षिण गोंय पोर्णे गोंय बशी कुंकळकार शाळा मैदानाचेर फोंडे पोर्णे गोंय बशी हबड फार्मा लागीं भक्त पर्यटकांच्यो बशी आदले आमदार पांडुरंग मडकयकार हांच्या घराच्या फाटल्यान कदम बायपास रस्त्या कडेनच्या पार्किंग जागेन पार्क करच्यो. वाहनां खातीर पार्किंगाच्यो जागो सकयल दिल्ल्या प्रमाण आसतल्यो. पणजे सावन रायबंदर मार्गान येवपी दुचाकी आनी चारचाकी वाहनां बागिया प्रॉपर्टी हांगा पार्क करतले. पणजे सावन नव्या कदंबा बायपास मार्गान येवपी वाहनां 6 ऑगस्टीन टॉवर जंक्शना लागीं दावे वटेन घेवन बागिया प्रॉपर्टी हांगा पार्किंग करपा खातीर फुडें वचपाक कामत गॅस स्टेशना लागीं वळयतले. दक्षिण गोंयांतल्यान येवपी दुचाकी आनी चारचाकी वाहनां एला फार्म हांगा पशुसंवर्धन परिसर आनी नेवरा जंक्शना लागीं महामार्गाच्या दोनूय वटेन उक्त्या सुवातेर पार्क करतले. नेवरा जंक्शना पयलीं आशिल्ल्या खाजगी मालमत्तेंत लेगीत दुचाक्यो पार्क केल्यार जाता. फोंड्या वटेन येवपी दुचाकी वा चारचाकी वाहनां पिंटो गॅरेजी लागीं उक्त्या मैदानात पार्क करतले. आदल्या आमदारांच्या घरा मुखार रावपी कुलासो आनी सिक्वेरा हांच्या मालकीच्या 2 उक्त्या प्लॉट्सांचेर लेगीत दुचाक्यो पार्क केल्यार जाता. दिवाडी फेरयेन येवपी दुचाकी वा चारचाकी वाहनां 6 कॅजिटीन चर्चीच्या आवारांत पार्क करतले. पाद्रींनी आपली वाहनां बेसिलिका ऑफ बॉम जेजसाच्या फाटीं आशिल्ल्या कंपाऊंडांत पार्क करच्यो. पोर्णे गोंय चर्च जंक्शन ते गांधी सर्कल दरम्यानचो रस्तो पुलीस रुग्णवाहिका आनी उजो पालुपी दळ हांच्या आपतकालीन वाहनां सोडल्यार हेर सगळ्या तरेच्या वाहनां खातीर बंद आसतलो. पोर्णे गोंय चर्च जंक्शना सावन 6 कॅथरीन चॅपेल आर्क ऑफ कॉन्सेप्शन पेट्रोल पंप पोर्णे गोंय पुलीस स्टेशन मार्गान आदल्या आमदाराच्या घरा मेरेन रिंग रावंड रोड ते पोर्णे गोंय चर्च जंक्शन ते पोर्णे गोंय चर्च जंक्शन ते दिवाडी वटेन एकेरी मार्ग आसतलो आनी ग्रामपंचायत पोर्णे गोंय जंक्शन ते आदले आमदारा पांडुरंग मडकयकार हांच्या घराच्या दिकेन नो एंट्री आसतली.
कोलवा मैदानाच्या सरभोंवतणी घातिल्ले फेन्सिंग फाटल्या पावसान कोसळपाच्या मार्गार आसा. 3 म्हयने जाले मैदानाचो फेन्सिंग मोडला. हे फेन्सिंग कोसळून कोणाक जिवीतहानी जावची न्हय म्हूण हे फेन्सिंग काडचे, तशेंच मैदानाची सारकी देखरेख करची म्हूण खेळा प्राधिकरणाक आनी जिल्लोधिकाऱ्याक पत्र बरयिल्ल्याचे थळावी सरपंच सुजी फर्नांडीस हांणी सांगले. गोंयभर कॅश फॉर जॉब प्रकरण गाजता. भाजपा सरकार पयशे घेवन नोकरी दितात तेन्ना शिकिल्ल्या तरणाट्यांचें भवित्य धोक्यांत आसा. तेन्ना ह्या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चवकशी करची अशी मागणी उत्तर गोंय जिल्लो काँग्रेस समितीन केल्या. उत्तर प्रदेशाच्या झांसीत शुक्रारा राती लागिल्ल्या उज्यान नव्यान जल्माक आयिल्ल्या 10 भुरग्यांक लासून मरण आयले. झांसीच्या महाराणी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज आनी हॉस्पिटलांत हो प्रकार घडलो. ल्हान भुरग्यांच्या आयसीयूंत शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागिल्ल्याचो अदमास आसा. गोंय सरकाराच्या रोजगार विनिमय खात्या कडेन नोंदणी केल्ल्या उमेदवारांनी कसल्याय कामाचो अणभव आसल्यार आनी ते बाबतींत संबंदीत मालकांनी अणभव दाखलो दिल्लो आसल्यार उमेदवारांनी असो दाखलो 10 डिसेंबर 2024 मेरेन आपल्या रोजगार कार्डाक जोडचो. उमेदवारांनी अणभव दाखलो रोजगार कार्डाक जोडल्यार अशा उमेदवारांची नांवां भौशीक आनी खाजगी क्षेत्रांतल्या पदां खातीर पुरस्कृत करपाक मजत जातली अशें कामगार आनी रोजगार विनिमय खात्यान कळीत केलां. कुडींत रक्ताचो उणाव असल्यार एनिमिया सारखे धोक्याचे दुयेंस जावंक शकतात. तकली दुखप, गुंवळ येवप, हातपाय थंड जावप अशी लक्षणां दिसल्यार ताचे कडेन दुर्लक्ष करचें न्हय. कुडींतल्या रक्ताच्या उणावाक लागून स्वास घेवपाकूय त्रास जाता. तशेंच कात अडोळी जावपाक लागता आनी काळजाक लागून जावपी समस्यांचो धोको वाडटा. कुडींतल्या रक्ताचो उणाव भरून काडपा खातीर सगळ्यांत पयलीं लोखंड भरपूर आशिल्लें अन्न खावप गरजेचें. लोखंड कुडींतलें हिमोग्लोबीन वाडोवपाक मजत करता, जाका लागून रक्ताचें प्रमाण नेटान वाडटा. दूध आनी चीज सारकिल्ल्या दुधाच्या पदार्थांतल्यान कुडीक कॅल्शियम आनी व्हिटॅमिन डी मेळटा, जी रगत पेशी निरोगी दवरपाक मजत करतात. हाचे वांगडा शक्य जाल्यार गोड आनी शेंगदाणे खावचे, कारण ते कुडींत उर्जा आनी रगत वाडोवपाक मजत करतात आनी फावो त्या प्रमाणांत उदक पिवप. हाका लागून कुडींत रक्ताचो प्रवाह सुदारता.
भारताचे पहिले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हांचे कडेन संबंधित साहित्य वाचपाचें आसल्यार वा संशोधन करपाचें आसल्यार ते डिजिटल स्वरुपान मोबायलांचेर मेळटले. ते विशींचें काम सध्या चालू आसा. तर नेहरू आर्कायव्ह फुडल्या वर्सा 14 नोव्हेंबराक पंडित नेहरूंचे जयंती दिसा प्रत्यक्षांत घेतले. जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंडान JNMF बुधवारा हाची घोशणा केली. ह्या उपक्रमांत द सिलेक्टेड वर्कर्स ऑफ जवाहरलाल नेहरूचे 100 खंड 1947 ते 1964 वर्सा मुख्यमंत्र्याक तांणी बरयल्ली पत्रां, लेटर्स फ्रॉम द फादर टू हीज डॉटर, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, द युनिटी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अ बॅच ऑफ ओल्ड लेटर्स अशीं पुस्तकां वाचपाक मेळटलीं. हे डिजिटल आर्कायव्ह अमेरिकेच्या विल्सन सेंटराचे धर्तरेचेर तयार केल्ल्या नेहरूंची 1917 ते 1964 वर्सांची भाशणां, तांच्या समकालीनी तांचेर केल्ले लेखन संवसारीक अभिलेखनांतले वाचपाक मेळटले. नौदळाच्या जवानां खातीर 22 नोव्हेंबर 2024 दिसा सकाळी 9 ते दनपारां 1 वरां मजगतीं मुरगांव हेडलँड सडा हांगा गोळीबाराचो सराव जातलो. गोळीबार सरावाक लागून दर्यावटेनच्या 15 नॉटिकल मैल वाठारांत प्रवेश करप धोक्याचें आसा. तशेंच हवेन 7100 मीटर उंचाये मेरेन गोळीबार सराव जातलो. ते खातीर सगळ्यो बार्जी, प्रवासी लॉन्ची, क्रूज बोटी, उदका खेळ बोटी, पनेळ फेरी बोटी, नुस्तेमारी बोटी आनी हेर यांत्रिकी आनी बिनयांत्रिकी नाविकांनी गोळीबाराच्या काळांत वयल्या धोक्याच्या दर्यांत वाठारांत प्रवेश करचो न्हय अशें नौदळ विभागान कळीत केलां. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात.